Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Today morning, I was talking to Ashton. भयण म्हणटा आयज सकाळीं आपूण तो आमचो धाकटलो भुरगो एस्टीन हा पळय ताचे लागीं उलयतालें हांव. The one who does the editing and all. सगळो वयर ते एडिटींग करता काम करता ताचे लागीं. So I was asking him, Ashton, I don't know what to teach. आपूण ताका म्हणटालीं म्हणटा एस्टीन हांवच नकळो आतां हांव कितें कसली शिकवण दिवन ती. And he gave me a verse. Okay? आनी ताणें म्हणटा आपणाक एक स्क्रिप्चर दिलो, बासावणी दिली. Can you give that verse, Ashton? Yeah. 1 John 4:17. Herein, 1 John 4:17. Herein are love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. He told me, as He is, as Jesus is, so am I in this world. I will tell about his testimony. Ashton, 4th standard, 5th standard, 6th standard, 7th standard, he failed. Okay? After he failed, he could not continue his education. After many years, he went into an open school and he tried to write his 10th standard. He tried once, he failed. He tried second time, he failed. He tried third time, he failed. He tried fourth time, he failed. And then he stopped trying. आतां भयण सांगता वो पयले जिवांची चिटींतलें चवथो आवेसोर आनी 17वी ओळ अशें म्हणटा. Praise the Lord. He was rejected. Yeah, sorry. जट्टेच्या दिसाक पूर्ण विस्वासान आमी रावचे खातीर आमचे सवे मोग सपादनेक पावलो, कारण ह्या संवसारांतसून आमी जेजू सारकीं जाल्याव. Yeah. About Ashton, you said? Sorry? Ashton? आतां She आतां said? एक नो आय रेड दिस. Ah. आतां सिस्टर हें दिताली गवायकी जी एस्टिना बद्दल. एस्टीन भुरगो आसतना तो इस्कोलाक घालो ताका, पूण ताका तोकली नासली, मातसो तोकलेन जोड आसलो म्हणटा, शिकोवंक जायनासलें. ही फेल. 7th standard he failed and he आनी एक दर एक क्लासीन तो वर्साच्या वर्सा फेल जावंक लागलो. wrote 5 times and he failed. आनी तसो करून 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 तो 7वेक पावलो. आनी मागीर ताणें बेजार जावन इस्कॉलूच सोडलें. पूण मागीर परत एक ओपन स्कूल म्हण आसता, रेग्युलर देशपट्टी इस्कॉल न्हय, ओपन स्कूल, तातूंत वचोन म्हणटा SSC प्रयत्न केलो ताणें, SSC पास जावन. 1 पावट केली, 2 पावट केली, 3 पावट, 4 पावट, 5 पावटी ती SSC आन्सर केली, 5वी पावट फेल जालो. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He came here, he was into video game and he was an addict to video games. आनी तो आतां इस्कॉलांतलोय भायर सरला, मोत ना शिकूंक. आतां कितें करतलो, आपलो वेळ सादता मोबायल घेवन, ताचे त्यो मोबायलार गेमी आसता पळय, तो सगळो वेळ खेळटा खेळटा इतलो तातूंत गूल जालो, एडिक्ट जालो तो, एडिक्टेड जालो ताका. By his mother's and sister's force, he came to the retreat, same retreat house, but he was sitting and playing video games. आनी ताची आवय बापूय बाब कोण हाती ताणी फोर्सार करून ताका हांगा हाडलो रेतीराच्या घरान. आनी तो ती फोर्सार करतात म्हूण आयलो आनी पाटल्यान बसोन हांगा ताचें ध्यान मन नाहल्लें, पूण थंयसरी जाल्यार मोबायल घेवन तो ती कितें आपलें करता गेमी. And Papa saw him playing games, and when he called him, he said, "You're playing games? I will show you another game which you will be interested to play." आनी हांगा थान ब्रदर जॉन्सनान ताका पळयलो, तो भुरगो बसून खेळटा सगळो, हांगा चित मन ना, तर ताणें ताका आपोवन हाडलो आनी म्हळें, तुका इतलो मोग हा ती गेम खेळोंक हाचेर मोबायलार? तो म्हणूंक लागलो वय. And this is आनी तो म्हणूंक लागलो, तुका हांव हांगा ये आनीक तुका हांव एक दुसरी गेम शिकयतां खेळपाक म्हूण ताका हांगा हाडलो. Praise the Lord. And this game is
editing the teachings. आनी ही गेम शिकयता म्हणलें ब्रादरान ती वयर बसोन ही सगळें हांगा पळय रेतीर जाता ते सगळी शिकोवन तिचोर एडिट करूंक. Now when he is doing editing, by default he has to listen to the word of God continuously. आनी आतां कितें जाता तो ती एडिट करता म्हणटच Praise the Lord. ताणें खूद आपणें चुकय नासतना तें उतर आयकुचेंच पडटा न्हय, चुकोवंक जायना. त्या उतरान तो आतां इतलो वाडला दिसा दिसपटे ताका हें उतरूच आयकुचें पडटा. A person who was completely rejected, a person who is completely zero, my story and his story is almost same. ज्या भुरग्याक मोत नासली शिकूंक आनी सगळीं ताका खड्डो वो शिकूंक जायना तुका म्हणटाली सोडलेलो कसो, तो आयज तो भुरगो कितलो खुशाल जाला आनी देवाचें उतर ताच्या हातून भरलां. And he started to do the editing and he started to upload the videos. Because of his work, there are thousands and thousands of people whose lives are transformed. Praise God. आतां ह्याच ताच्या कामाक धर्मान न्हय तोच आपूण शिकता, पूण हें ताचें शिकप जें इंटरनेटार आनी टीव्हीचेर पावता आख्ख्या संवसाराक हें देवाचें उतर तो पावयता. Praise the Lord. Karga. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Recently, 2-3 months back, he went and he is now doing his 12th in Open University, and he is getting amazing marks. Amazing marks. He is getting 20 out of 25, all good marks. Okay. आतां तो इतलो ताचे देवान ताचेर आशिर्वाद घाला की आतां तो SSC फेल जाल्लो 5 पाट, आतां तो 12वीची करता ओपन स्कुलान 12वी करता आपली. आनी इतलो तो आतां बरो तो मार्क्स घेता की चिंतूंक नासलें कोणें. Last 4 days was his first midterm exam. Morning he comes, he sets everything, he checks, he goes to the school, write exam, go to his shop which they have, and then he comes back here and he's here again doing God's work at the same time studying. Yeah. आनी Exam. आनी ताचे इतले दीस एग्जामी चलताल्यो, कालूच ताची काबार जाल्या, पूण तातूंत तो शिकप लिसांवूय करता, हांगाय सकाळचो येवन हांगा कितें सेटींग करूंक जाय तें सगळें तयार दवरता आनी मागीर घरा वचोन आपले दुसरीं कामां करता. आनी इतलो तो आतां हुशार जाला आनी आशिर्वादीत जाला. He told me today morning, you preach this, as he is, so am I in this world. If my God is perfect, I am perfect. If my God is smart, I am smart. If my God is holy, I am holy. How he is, so am I in this world. या म्हणजे ताणें मुद्दम सिस्टरीक सांगलें तूं ये वळी वयर उलय, कित्याक आमी संवसारांत आमी कशीं आमी म्हणटा आमकां लोक नांवां घालता, केणटा, खड्डो वो तुका जाल्यार कांय जायना म्हूण, पूण जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सारकी आमी तुमकां रोसल्यान म्हणटा जेजू आनी आमी एकूच. ये वयर शिकोवन दी म्हूण सांगली भयणीक. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are all new creation in Christ. आमी सगळीं एक जी जेजूक आपलो सोमीन देव आनी सोरवंडार म्हूण मानून घेतात ती सगळीं एक नवी रोसना जाल्या. तर आमी सगळीं एक नवी रोसना. Sorry, I'm going fast. Okay. But we all have a past. पूण आमकां सगळ्यांक आमचें आदलें जिवीत आसा, आदलें जिवीत आसा. Take Philippians 3:13. We all have a past which is negative. आमकां सगळ्यांक आपलें आदलें पातकी जिवीत खोटें जिवीत आसा सगळ्यांक. It is always our past that is influencing our present. आनी हेंच आमचें पातलें जिवीत जें नोस्तें हाडलें खोटें हाडलें तेंच आमकां परत परत आमच्या मनान तेंच येता. Your past might be a sinful life or a weakness or anything that was ruling your life has an impact in your present life. आनी जें तुजें समज तूं एक पातकी जिवीत हाडलें, पातकान घोडे घोडेक पडटालें आमी वो आनीक दुसरें कितें आसल्यार
तेच आतां आमच्या ह्या जिविताचेर ताचो परिणाम जावंक जाता. Philippians 3:13, Paul is saying, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before." Philippians 3:13. Brethren, I count not myself to apprehend. Paul is saying, I'm forgetting those things which are behind. The past life, I'm forgetting them and reaching forth unto those things which is before. या आतां फिलिपकारांच्या आमी तिसऱ्या वेसरान आनी 13वे वळीन आमकां कितें मेळटा पळोवया. बाबा भयणीनो, जिखलो म्हूण समजून हांव मुरगोटो ना, पूण इतलेंच सांगता, पाटी सोडलां तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगळ्या म्हज्या बोळान नीट शेवटाक हांव धांवून वेतां. आनी एक पाट हांव वाचतां. बाबा भयणीनो, जिखलो म्हूण समजून हांव मुरगोटो ना, पूण इतलेंच सांगता, पाटी सोडलां तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगळ्या म्हज्या बोळान नीट शेवटाक हांव धांवून वेतां. Praise the Lord. Praise the Lord. Paul, when he was Saul, he had a terrible past. He persecuted many Christians. He put many Christians in prison. He had a really terrible past. या आतां बागेवन पावलो जो म्हणटा आमी, ताचें पाटलें जिवीत आसलें. तो सावलू आसलो. तो इतलो क्रिस्तांवांक धुमाळो दितालो की जायत्या जाणांक ताणें जिवेशी मारलेले आनी जायत्या जाणांक ताणें बोलकुणेन घाल्ले. ताकाय ताचें आदलें जिवीत आसलें. But here Paul is saying that he is forgetting the things which are behind. या पूण हांगा आमकां मेळटा की जेन्ना आमी आमचे पातक ओळखून घेतले आनी आमी जेजूक चिटकून गेल्या, जेजूशीं घेता, तेन्ना आमचें सगळें पातकी जिवीत बक्षिलां देवान. When I read this verse and when I was meditating this verse, I asked the Lord, Lord, how is it possible that I can forget my past? आनी ते म्हणटा, आपूण जेन्ना हें वाचताली ही वोळ, तेन्ना म्हणटा हांवें म्हणलें, सायबा धोनिया, कशें म्हज्यान तूं सांगता प्रमाणें म्हजें पाटलें जिवीत विसरोंक शकता हांव? इतलें म्हजें धोळडीरपण आसलें, पातकी हारलें, जायतेंच वायट आसलें, तें कशें हांव विसरोंक शकता? Have you ever had this question, how can I forget the past? Is it easy to forget? Can someone forget the past? तुमकां असले दुबाव येता, तो येताले, होच प्रश्न तुमी कोत्ताल्यात काय म्हणटा. Did Paul really forget everything which happened in the past? पावलून आपलें पाटलें जिवीत सारकें विसरलो काय तो? कितें कोत्तालो आपूण तो? The biblical meaning of past or forgetting is different than what we think. या आतां पवित्र पुस्तका प्रमाणें म्हणटा हाचो अर्थ दुसरो. जें पाटलें जिवीत विसरोंक जाय तें ताचो अर्थ पवित्र पुस्तका वयल्यान वेगळो, जो आमी म्हणटा ह्या संवसाराच्या मनान. Write it down. बरयात मातशें, कोणाक बरोंक जाता तें. Forgetting is not suppressing the facts. Forgetting is not suppressing the facts or ignoring the facts. Forgetting is not suppressing the facts. वेट, विसरप म्हळ्यार हाचो अर्थ न्ही की आमी तें पाटलें जालां तें हें दांपून दवरपाक हाचो अर्थ असो न्ही विसरोंक जाय म्हळ्यार. Or ignoring the facts. कितें जालें तें सडन दी अशें म्हणपाचो अर्थ न्ही तो. Praise the Lord. Okay, write down. Biblical forgetting. पवित्र पुस्तका प्रमाणें विसरप म्हळ्यार Biblical forgetting is not spiritual amnesia. Amnesia means where a person forgets suddenly everything. ओके
ह्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे आदलें जिवीत आमी विसरोंक जाय म्हणटा आनी तें विसर घालूंक जाय. ती विसर अशी न्ही की आमी पळयता जायत्या आमकां आमचे जाणटीं चड करून जाता तेन्ना म्हजो एक खूद आतां उगडास मातसो लेस जाता, मॅमरी लेस जाता. आमी म्हणटा म्हजो उगडास उरोना, आतां म्हाका उगडास उरोना, आतां कितें दोत्ता तें हांगाच उगडास उरोना अशें म्हणटा पळय, असलो अर्थ न्ही म्हणटा. It is not that one fine day I got up and I forgot everything happened before I was born again. No. या तें अशें न्ही म्हणटा की एक दिसा उठ्ठा आनी देरेपेन म्हणटा अरे म्हाका पाटलो जल्मल्यान ते आयज पासून कितें घडलां म्हाजें एकदम उगडासूच गेलो सगळो अशें म्हणूंक जायना आमच्यान. Biblical forgetting is renewing our minds. आतां पळय आयकात चितान, आतां पवित्र पुस्तका प्रमाणे फाटलें जिवीत ओ फाटीं कितें घडलां तें विसरप म्हळ्यार आमचें मन ओ आमचें चिंतनां बदलप. Not removing them. ती चिंतनां काडून उडोवंक ओ आतां तें चिंतचें ना ओ तें सोड हांव विसरलां तें अशें न्हय, पूण आमचें मन सारकेंच चिंतनां बदलप, मन बदलप. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Forgetting is a process. Yeah. Okay, Yeah, I'll read yes. it fully, then you'll get an idea. Forgetting is a process occurring where former events, past events, loses their power to control our life. Former events loses the power to control. Earlier, my past had a control over me. But forgetting means I remember it, but now it no more has control over my present. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Praise the Lord. I will first we will write down, so then I will explain. Yeah, right. Forgetting is a process occurring. According. It occurs. It's occurring. Okay. Whereby forgetting is a process occurring whereby former events lose their power. Former events lose their power to control your life. To control your life. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, what Paul is saying is, I'm forgetting those things which are behind in Philippians 3:13 means he's not saying that everything has gone away, but what had happened in the past is no more controlling me because now I'm a new person. What has happened in the past is the old man. Now I have put on the new man and the old man is gone. So forgetting means where no more my past has dominion or control over the present of the new person. Yeah. हांगा पळय आदलें जिवीत विसरून म्हणटा तो आदीं कितें घडलां तें विसरून आतां जें कितें चलता ताचेर ध्यान दवरया. म्हळ्यार आदीं तो जायतो सावलू आसलो. सावलू तो जायतो क्रिस्तांक पेर्सिगेट करतालो, मारतालो, बळकटीन घालतालो. आतां जेन्ना जेजूक तो मेळ्ळो आनी नवो मनीस तो जालो, नवी रोशनां तो जालो, तर आतां म्हणटा आपलें आदलें जिवीत म्हणटा आतां त्यो घडण्यो घडल्यात त्यो म्हणटा आतां म्हाका ते घडण्यांची ओ ताचो उगडास केल्यार पासून म्हजे जिविता वयर ओ म्हज्या मना वयर कांयच तांची पदवी चलना, कित्याक आतां हांव जाला नवो मनीस. Praise the Lord. That is what Ashton was saying. I was fool. I was zero. I was good for nothing. This is my past. But 1 John, give the scripture. 1 John 4:12, 17. Verse 17. Now, even though I know I'm a person like that, that is my past, I'm forgetting means it no longer has a hold on me. Now, I'm a new creation, that is, because as He is, how Jesus is, so am I in this world. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आतां हेच भाशेन आतां हो आमचो भुरगो आमचो एस्टीन म्हणटा आपलें म्हणटा जिवीत आदलें जिवीत म्हणटा भुरगेपणांतल्यान आतां पासून थोडो काळ सगळें म्हाका म्हणटाले तूं खड्डो तुजे लागीं कांय जायना तुका शिकूंक तोकली ना मत ना अशें आपूण उतरां आयकतालो आनी खऱ्यांनीच तें घडटालें म्हणटा घडलेलें पूण तें म्हजें म्हणटा आदलें जिवीत आहलें आतां जेन्ना हांव जेजूंत आसां जेजूक हांवें म्हजो सोमी देव आनी सरवंडार म्हूण मानून घेतला तर आतां म्हजें हें फुडलें जिवीत म्हणटा सोबीत जालां हांव आतां फाटलें जिवीत म्हणटा आपणें तें कब्जो म्हजे वयर ना आतां हांव जेजूक आनी हांव दोगूय म्हणटा एकूच क्रिस्ता भाशेन हांव जशें त्या जुवांचे पयले त्या आवेसोळान आनी चिटींतल्या तिसरो आवेसोर आनी 17वी ओळ Praise the Lord. म्हणटा Hallelujah. Write it down. A new and greater, a new and greater reality, a new and greater reality takes place that dominates your present. A new and greater reality that takes place that dominates your present and your future thoughts and action. Dominates your present, your future thoughts and actions. A new and greater reality, that is the promise of God. The new and greater reality is the word of God. The new and the greater reality is the spiritual mirror. When I see that, I'm getting an eternal hope. I was like that, but I am no longer the old person. Now I'm a new creation in Christ. That is called forgetting. Forgetting means not completely something wiped away from my brain, but what had happened in the past has no more influence now because that is the old person and now I'm a new creation and what reality I got now is dominating me and what I was in the past has no more hold in me. Okay. I will read it again. A new and greater reality a new and greater reality takes place that dominates. There is a new reality, greater reality, that is the scripture. That is the word of God. Now, because now I got the greater reality, the scripture, even though my past was negative, the past is not influencing me, but the present word of God, the gospel, is influencing me. जे पळय आमी पळयले हे दोनूय बसवण्यो आनी एस्टिनांचें जिवीत त्याच पर आमचें फाटलें जिवीत एक एकल्याक आसता जण एकल्याक पूण जेन्ना आमकां हो नवो आनी नवो आनी खरो एक जिवी म्हणटा नवेंपण कशें मेळ्ळां जें हातून ह्या पवित्र पुस्तकान हे बासावडेन एक आरसो कसो त्या प्रमाणे म्हणटा हांव चलतां आनी हें म्हजें फुडलें जिवीत म्हणटा हांव हातूनच चलयता ह्याच प्रमाणे चलयता आतां फाटलें जिवीत फाटलें कांय ना आतां हें नवो जो म्हाका आरशांतल्यान म्हाका ही बासावणी मेळ्ळ्या तातूनच म्हजें फुडलें जिवीत हांव चलयतां. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, go to Colossians 2:14. Okay, let him take the scripture. Before that, I have read about a old custom which they had in the olden days. A person who has, so much debits, who's very poor, the person lists all his debits and he hangs it in the doorposts. Okay? And when a rich man who passes that way, when he sees all the debits hanging, if he desires and he comes and he helps the person and he clears all the debits, after clearing, he would cover it. The sheet is like this.
he folds it and he nails it. Means not only all his debts are paid, but now they are covered that nobody will know. His shame is removed. There was a culture like that, early days. आदल्या काळार म्हणटा एक परंपरा कसली 1 आसली minute. Yes, brother. No, it is not in Bible, but I read that there was a custom like that. Yes. खंय एके स्वातेर एका गांवान एक परंपरा कशी आसली म्हणटा भयण जी जो मनीस आपल्या रिणांनी बुडलेलो रिणांनी Colossians 2:14. Debts, and he used to cover it. आनी जो मनीस रिणांनी भरलेलो आसतालो ही तो फारीक करतोच कितें करतालो समज ते सगळें बरोवन दवरतालो म्हाका इतले इतले आपलें रीण आहा कोणें कितें दिलां कोणें कितलें दिलां सगळें एक व्हडली लिस्ट कशें आसतालें आनी ज्या दिसा तो फारीक करतालो मनीस रीण त्या दिसा तो कितें करी तो आख्खें हें पेज आहा ती बरयल्ली आहा ती अशी अशी कळोवन म्हणटा ताका खिळे लायतालो म्हणजे तें आनीक ना ताका हांवें आनीक पळोवपाचें ना तें जालें काबार अशी परंपरा आसली म्हणटा. Praise the Lord. Look at this verse, Colossians 2:14. Jesus is not only covering our shame, blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it on the cross. Whatever might be your past, whatever had happened in your past, God is saying, I have blotted out, I have removed the handwriting that was against you, and I have nailed it on the cross. आतां जे भशेन तिणें सांगलें एका गांवान खंयसर एक तें परंपरा आसली तांची संवय खंय आसली जेन्ना रीण फारीक जातालें तें सगळें आपलें कागद तें सगळें तें ही कळून ताका खिळे मारीत म्हणजे तें आनी उगडप ना जालें काबार म्हूण तेच भशेन ह्या कॉलोसकारांच्या आवेसळान दुसऱ्या आवेसळान आनी 14वे वळीन आमकां देव कितें सांगता पळोवया देवाचें उतर. सुवातीच्या कायद्या नेमा पासत आमचेर आड आसले ते रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें ताणें म्हळ्यार जेजून आमी आनी तें खुर्सार खिळावन ताचो नाश केलो. जे भाशेन तो आपलें रीण फारीक केलें म्हणल्यार कोळटालो आनी दिसना तें म्हणजे सगळें पुसलें तें जालें तेच भाशेन जेजूनय म्हणटा आमचें सगळें पातकी जिवीत आदलें हाडलें कितें हाडलें तें जावं पातकूच न्ही रीण पिडा कश्ट त्रास कितें तें सगळें म्हणटा तें काडून घेतलें आनी आपले बरी तें खुर्सार खिळायलें म्हणजे ताचो आनीक उगडास करप ना तें सगळें बगसलें. Hallelujah. Hargan Jesuk. This is the reality which is helping Paul to forget his past. Yes, I did this. But all those handwriting which was against me is erased. It is not only covered, but it is completely blotted out and it is nailed on the cross. That is called forgetting. Forgetting means it is not that I don't remember. Forgetting means now I have a reality which is bypassing or it is surpassing, which is dominating than the past, horrible past which I had. Yeah. ह्याच पासत आमी म्हणटा म्हणजे फाटल्या जिवितार विसर घालूंक जाय म्हणल्यार तो विसर म्हळ्यार की आमकां उगडास येता म्हळ्यार तें आनी उरोंक ना तें जेजून आमचें सगळें काडून खुर्सार खिळायलें आमी ताचो आनी उगडास करपाचो ना ओ कसलीच भिरांत दुबाव दवरपाचें ना आदलें काबार आतां आमी सगळीं नवी मनशां जाल्या नवी रोशना आनी देवान खिळावंक बनूच न्हय तें सारकें पुसून काडलां आमचें फाटलें जिवीत. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Okay, please take Hallelujah. Hebrews 4:1. Can you Google and take NIV translation? Put this first, then search for that. Okay, can someone read? Therefore, okay, I'll read. Let us, Hebrews 4:1. Let us therefore fear lest a promise being left
us of entering into his rest, and of you should seem to come short of it. 1. हेब्रेवांचो आविसर चवथो आनी पयली वळ. आपल्या समाधानाच्या देसांत आमी भितर सोदतल्या म्हूण जी देवान बासावणी केल्या ती अजून तोखता. देखून चोत्राय धरात आनी त्या बासायल्ल्या समाधानांत भितर सरूंक तुमकां चुकलें म्हूण समजूं नाकात. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can you give me NIV? Therefore, since the promise of entering his rest still stands. He's saying the promise to enter into rest still stands. What is that entering into rest? Entering into rest. Go and sleep. Okay. Complete dependent. Okay. How will I? हांगा हे वळी प्रमाणे आपल्या समाधानाच्या देसांत आमी भितर सोदतल्या म्हूण जी देवान बासावणी केल्या ती अजून तोखता म्हणटा. ती संपूंक ना, अजून ती तोखता. तर हें समाधानाच्या देसांत म्हळ्यार कितें? समाधान म्हळ्यार कितें? न्हिदूंक म्हणटा. न्हीद काडूंक. समाधान म्हळ्यार कितें? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. To make it more clearly, to understand, go to Philippians 4, verse 5. If you understand what is rest, if you understand what is really entering into rest, you will easily understand how to tap into the manifestation. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Okay, go to verse 4. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Okay, next. For your moderation be known unto all men that Lord is at hand. Then, be careful for nothing. Some translation says, do not worry about anything. Do not worry about anything. Is it possible? Do not worry about anything. We are confessing the scripture, at the same time we are worried. We are listening to the word of God, at the same time we are worried. Yes? हांगा Yeah. फिलिपकारांच्या आवेसरांत चवथ्या 6 वळीन कितें म्हणटा पळोवया. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. तर हांगा कितें म्हणटा? कसलेच हुस्के काडूं नाकात. आमकां जाता काय हुस्के खंयची काडिनासतना रावूंक? जाता आमकां? आमी म्हणटा आमी देवा लागीं मागता, आमकां बाबार्था, आमी बासावण्यो म्हणटा, आमी तो दवो बुकतो वाचता, हुस्क्या खंती पासत मागणें म्हणटा आमी जायते पावट, दिसाक जायते पावट जायत घडयेक. पूण हेणें हें म्हणटा बासावण्यो आनी तेणें तें चलता आमचें हुस्के खंती. जातलें काय? केन्नाय म्हजें जातलें काम? केन्नाय म्हजें दुखता तें वेतेलें? ओ केन्ना शिर्वीस मेवटली कोणाक मागता ती? असलें जाता काय? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made unto God. या सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. This scripture says, with your supplication, with your prayer requests and thanksgiving, let it be known unto God.
या Okay, see, now, when I say supplication, what would be our supplication? Usually, my husband is drinking, my son is not studying, he is into alcohol, there is no job, I have so and so financial problem, I have so and so sickness. So usually our supplication would be complaining and grumbling. या वो आमकां Correct, no? Correct. If I give everybody a paper and say, write your prayer request, my husband is drinking, this one is not having job, that one is not doing this, this and this. Correct, no? Yes. आतां परत हेच वळीन देव आमकां सांगता, देवाचें उतर आमकां म्हणटा, कसलेच हुस्के काडूं नाकात, सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात, पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी, दिनवाशी. आनी ती म्हणटा सप्लिकेशन म्हळ्यार खालतीकायेन जावं न्ही, खालतीकायेन जावं न्ही, पूण आमची मागणी खालतीकायेन करप म्हळ्यार कितें, दिनवासनी काळजान, म्हणजे दिनवासनीचें काळीज आर्गां दिवन. पूण आमची कसली नाता काय म्हणटा मागणी, तुमकां आपण एक आतां पेपर दिन आनी तुमचे कितलें गरजो आहा त्यो बरयात म्हणीन तर कितें तुमकां मागणी आहा, जायती म्हणटली म्हज्या भुरग्याक बरी शिर्वीस जाय, म्हाका बरी भलायकी जाय, म्हजे धुवेक बरो भुरगो जाय, आनी अशें अशें जायते आमचें म्हणटा ती मागणी आसतली. Thank God he said supplication with thanksgiving. Thank God he said supplication with thanksgiving. येऊ तर तशें म्हणटा, सगळ्यो तुमच्यो गरजो आसा त्यो होलें बरय म्हणटा की खालतीकायेन आनी म्हाका दिनवासात, म्हाका आर्गां दियात, कसलीय तुजी परिस्थिती जावं, म्हाका दिनवास हें केल्लें जेजूक जाय. You know how it is? My husband is drinking, thank you, Jesus. Yeah. My son lost his job, thank you, Jesus. It is like that, it looks like that. आतां आमी कितें म्हणटाले, म्हजो घरकार सोरोप येता, आर्गां तुका जेजू, म्हज्या भुरग्याक शिर्वीस ना, आर्गां तुका जेजू, हें न्ही म्हणटा. Correct, no? Supplication with अशें thanksgiving. दिनवासनेच्या काळजान म्हणटा तें असो अर्थ काय म्हणटा ती. Actually, what is the meaning of that scripture is, I have a supplication that I have this sickness, I have a supplication that I have this financial problem, I have a supplication that so and so is happening, but I have a greater reality, that is the promise of God. Lord, even though the doctor has said I have sickness, your promise says you have healed me by your wounds, so I'm going to give you thanks because of the promise of God. हालेलुया, हालेलुया, आर्गां तुका जेजू. पळय, खालतीकायेन आनी दिनवासनेन म्हळ्यार वय वय सायबा, म्हाका भलायकी ना, ओ म्हज्या घरकार सोरोप येता, ओ म्हज्या भुरग्याक शिर्वीस ना, खरें, पूण म्हाका ह्या होवन म्हाका तुजी बासावणी वळखती हा, तूं म्हाका वळखतें बासायता, तर म्हाका आनी कसलीच खंत हुस्कय ना, हें सगळें आहा, पूण ताचे वन व्हड तूं जेजू. आमी आमचे प्रश्न व्हडले करूंक जायना म्हणटा, जेजूक व्हडलो करूंक जाय. वय की ना, वय की ना, वय. Okay, before going into this, take Ephesians 2:8 before going into this. Okay. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, but it is the gift of God. Praise the Lord. We are not saved because of our own effort. It says very clearly, not of yourself, not of what you have done. Your salvation is purely because of the grace of God, but that grace will not work in my life until and unless I mix my faith for the grace which is available for me. एफेसकारांक बरयल्ले चिठीन आवेसोर 2 आनी 8वी वळीन आमकां कितें मेळटा पळोवया. कारण देवाचेच दोळायेन बाबार्ता उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या.
देवाचेच दोयाळेन म्हणजे देवाचेच काकुतीन आमकां थारोवण मेळ्ळां आमकां सोडवण मेळ्ळ्या आमचे वावरान न्हय आमी बरें केलां म्हूण न्हय आमी बरीं म्हूण न्हय पूण देवाचेच काकुतीनूच आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, what is, when you take the word gift of God, what does it mean by a gift? गिफ्ट म्हळ्यार एक आमी कोणाकी प्रेझेंट दिता न्ही एक धान कशें प्रेझेंट कोणाच्या बड्डेयाक काळाक पार्टयांक काजारांक वता आमी गिफ्ट. गिफ्ट म्हळ्यार कितें? Okay, in the worldly way, according to the world, what is a gift? Yes. For example, if I told this sister, I have a gift for you, okay? And the second statement I'm telling, if you finish this task for me, then I will give you a gift. Will it be a gift? No. Once, if it is based on performance, then it is no longer a gift. Gift is not given based on what you perform. Gift is always given freely. या आतां आमी कोणाक हे प्रेझेंट दिता तो कसो दिसता आमचे क्वेश्चन दिता वो तुमी मागतात म्हूण दिता वो तुवें म्हाका कितें केलाय म्हण हांव गिफ्ट दिता तुका केन्ना आमी गिफ्ट दिता कोणाक दिता प्रेझेंट कोणाक दिता आमी आमच्या फ्रेंडांक कोणाक सोयऱ्यां दायऱ्यांक न्हू आमची खोशी आमकां तांचो मोग आसा म्हूण आमी तांकां दिता न्हय ताणें आमकां कितें केलां आमचे पासत कितें केलां म्हूण समज तो हांवें कोणाक वावराक लायले जाल्यार आमी ताणें म्हजो वावर केलो म्हूण हांव ताका कितें करतलीं फारीक करतलीं न्हय म्हणटा ताका म्हज्यान प्रेझेंट दिला म्हूण येता कितें सजमता तुमकां आतां म्हाका कोणें काम केलें येवन समज तूं एक कोण आयली घरान तूं एक कितें नोडोंग वो कितें कामाक लायलां आनी हांवें ताका दिलें गिफ्ट तो कसो म्हज्या मोगान दिला तिका ओ ताणें म्हजें काम केलां म्हूण हांवें तिका फारीक केल्या म्हणटा ताका गिफ्ट म्हणटा आमी तो गिफ्ट जायना जेन्ना हांव समज तूं कोणाचो बड्डे आसा आनी हांव गेलें म्हाका मोग हा ताचो म्हूण हांव फ्री गिफ्ट दितां ताणें कितें म्हजे पासत केलां म्हूण न्हय पूण म्हजो मोग आसा म्हूण हांव ताका दितां तशेंच म्हणटा हें आमकां ही कुरपा जी मेवल्या ती जेजून आमकां देवान फुंक्या दिल्या न्हय आमी ती जोडून घेतल्या म्हूण आमी कितेंच करूंक ना ती जोडून घेवंक आमकां फुंक्या मेवल्या फुंक्याचें देणें. Okay, praise the Lord. Every promise of God is the grace of God. दर एक बसावणी जी पवित्र पुस्तक बोल्लां पळय बसावण्यांनी ती एक बसावणी जावन आसा जेजूची आमकां काकूत Means it is a gift from God. देवाचें एक देणें आमकां देणें प्रेझेंट. God is not saying you do this, this, this and this. After that, this promise will happen in your life. If he is asking me to perform, then it is no longer a gift. It is what I have earned, but it won't be a gift. या आतां जेजू म्हणा ही एक बसावणी तुमकां पूण तुवें कितें कितें हें करूंक जाय मागीरच तुका ही बसावणी म्हजी मेळटली म्हूण अशें न्हय तो म्हणटा ह्यो म्हज्यो बसावण्यो तूं शीक मनान घाल काळजान कोंचोन दवर वेव्हारान घाल आनी तेन्नाच तुका हांवें गिफ्ट दवरला तो मेळटलो फुंक्याचो. Are you understanding? But this is what we were doing all the days. We thought if I do this, then I can experience the manifestation. But if you want to do this, you are no longer qualified to receive a gift because a gift will not be given based on the performance. A gift will be completely given freely. Yeah. आतां आमी ते आमचे जिवितांत दवरलें ना हांव कितें बरें करतां सद्दां मिसाक भितली मागणी करतली उपास करतली आनी तेन्नाच म्हाका देव आशिर्वाद घालतलो देवाचो आशिर्वाद म्हाका मेळटलो अशें न्हय आमी कितेंच करची गरज ना म्हणटा फकत हे देवाचें उतर हाचेर सोत मान आनी ती घे म्हणटा तें सोत मान भावाक दवर आनी तुका मागताय तें सोदताय तें मेळ्ळें न्हय आमी कितें केलां म्हूण. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Then why is if it is a free gift and every promise is not based on my performance, why is that not everybody experiencing the manifestation of the promise which God has given to us?
आतां जोत तर म्हणटा हें सगळें आमकां देवान फुंक्याचें दिलां तर जाल्यार कित्याक तें आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारान घालिना घडोवन येना काय म्हणटा कित्याक आमी वावर करची गरज ना हें सगळें म्हणटा वो बसवणें आपणें तुमकां दिल्यात त्यो फकत तुमी तोंडान घेवन उच्चारात बस आमकां जाय तें मेळटा तर कित्याक मेळना काय म्हणटा तें आमकां फुंक्याचें दिलां देवान तें घेवन आमकां कित्याक आमकां जाय जाय तें आमी अणभवना आमच्या जिवितांत Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Hebrews 4:11. I will read. Let us labor, therefore, to enter into the rest. Let us labor to enter into the rest. Let us, Hebrews 4:11. ओके इब्रांचे चिठीन 11 वळ तशें तर त्या समाधानांत भितर सरूंक नेटान फुडें सरुया नाजाल्यार तांचे भाशेन अविस्वासी जावन तें समाधान आमकांय चुकत समाधान म्हणल्यार Just now I told grace is a free gift. Every promise of God is grace. But now I'm giving a contradictory statement that you have to labor to enter into the rest. Why is it so contradictory? Should I labor or I should not labor? या आतां ती त्या हातून पळयलां आमी की करपा जावन आसा एक फुंक्याचें देणें आमकां देवाचें आतां ह्या हेब्रोआंचे चिठीन म्हणटा आमी 4 वेसडान आनी 11 वळेन म्हणटा तशें तर त्या समाधानान भितर सरूंक म्हणल्यार आमचें धन मन समाधान करून दवरूंक भितर सरूंक नेटान फुडें सरुया नाजाल्यार तांचे भाशेन अविस्वासी जावन तें समाधान आमकां चुकत जो तर म्हणटा आमी कितेंच वावर करनासतना हेंच आमी तर आमच्या खालच्यान कोंचून तो आमकां जाय तें मेळोंक शकता जाल्यार आमकां म्हणटा तें कित्याक आगोळ लागता Praise the Lord. Yes, brother. Yeah, praise the Lord. Yeah. Yes, he gave the right answer. या Okay. See, I'll explain you. That's what I'm preaching. See, I am not confessing the scripture so that I will get healed. No, that should not be my motive. या आमचो हेतू म्हणटा हे सगळे ते भासाणे आमी वाचता शिकता पाठ करता ताचो फकत हेतू जावंक फावना की हें हांव म्हणटा कित्याक म्हजी पिडा बरी जावंक हें हांव म्हणटा म्हज्या भुरग्याक सर्वीस मेळोंक हें हांव करता आनी कितें मेळोंक हाचेरूच ध्यान मन आसूंक फावना म्हणटा हाचे पासत ते भासावणे न्हय इतल्याच पासत I should not confess the scripture so that I will get a job. या I should not confess the scripture so that my situations will change. God is not going to do anything now. Everything which you needed in your life is already done 2000 years ago. God is not going to heal you now. He has already healed you. God is not going to give you a job now. He has already provided all your needs according to his riches in Christ Jesus. Everything you want and you need is already done and it is finished. God is no longer is going to come and bless you, come and heal you. No, nothing. Then why should I labor? आमचो हेतू म्हणटा तो पयलें हांवें सांगलां फकत म्हाका म्हज्यो गरजोच मेळोंक जाय हांव कितें मिलाग्र सोदतां ती मिलाग्र म्हाका जावंक हांव ह्यो भासाण्यो अमक्यो भासाण्यो कितलेय पाठ म्हणटा 1000 पाठ ते म्हणटा तो हेतू आमचो जावचो न्हय कित्याक हें सगळें आमी केलें म्हणूच आमकां मेळचें ना म्हणटा ते म्हणटा 2000 वर्सां आदींच देवान म्हणटा सगळें तयार करून दवरलां आमची बरी भलायकी आमचे बरो फुडार सगळो तयार केल्लो आसा तर आमकां गरज ना आतां म्हणटा की आमी हें करून आमी तें घेवंक आतां गरज ना कित्याक तें सगळें मेळ्ळेलें आसा थंय आमकां दिल्लें आसा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Okay. Hebrews 4. I'm going to teach on that only. Yes. Okay. Let us therefore fear least a promise being left us of entering into the rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest. As he said, as I have sworn in my oath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world, for he spoke in a certain place of the seventh on this wise, and God did rest the seventh day from all his works. And in this place again, if they shall enter into my rest. Still verse 5. या आता हे एब्रेवांचे चिठींतले चवथो आवेसोर आनी पयली ती 5 वळ पासून हांव वाचतां. आपल्या समाधानाच्या देसांत आमी भितर सोदतल्या म्हूण जी देवान बासावणी केल्या ती अजून तोखता. देखून चोथर आयदोरात आनी त्या बासायल्ल्या समाधानान भितर सरूंक तुमकां चुकलें म्हूण समजूं नाकात. खरेंच तांचे भाशेन आमी तीच बरी खबर आयकल्या. तांणी ती बरी खबर आयकल्ली पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना. कित्याक ती आयकली तेन्ना तांणी ती भावार्थान घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी समाधानाच्या देसान भितर सोदता. कित्याक ताणें अशें म्हळां, म्हज्या रागाच्या वेळार हांवें सोपूत घेतलो. हांवें बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत ती कधीच भितर सरची नात. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वावर संपला आसता ताणें अशें म्हळां. कित्याक एके सुवातेर पवित्र पुस्तकार सातव्या दिसाची खबर करून अशें म्हणलें आसा, आपलो वावर संपोवन 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. तरी आसतना विसवाची ओ समाधानाची गजाल दुसरे कडेन अशी सांगलोली आसा, हांवें बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत ती कधीच भितर सरची नात. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you see, he's talking about the seventh day, about the rest. You know what does it mean? It is not that God created everything 6 days and he became tired and he rested. No. That is not the meaning. The meaning is, seventh day means God completed all his work. Everything is finished. Whatever was needed for us is already done. God is not every day creating oxygen. He created trees so that they may produce oxygen every day for us. Rest means a place where everything which is needed is already done and completed for us. पळय हांगा आमी पयलींच म्हणटा आमच्या उत्पत्तीच्या पुस्तकान देवान 6 दिसांनी सगळे संवसार रचलो, सगळे वस्तू रचल्यो आनी 7व्या दिसा विसव घेतलो. हें आमी शिकल्या न्ही. हो विसव म्हळ्यार देवान 6 दिसांनी केलें आनी मागीर देव थकलो आनी विसव घेतलो अशें न्हय, रेस्ट घेतलो अशें न्हय. देवान सगळें केलें म्हणटा. आनी आमकां कितें हें ऑक्सिजन जाय, आमचो स्वास घेवंक आतां आमकां जाय जातलो आसलो तो पासून देवान ही सगळी आमची वनस्पती आसा, झाडां आसात, ती आमकां वो ऑक्सिजन दितात म्हणटा. देवान करून दवरलां सगळें. सो विसव घेतलो म्हळ्यार सगळें करून देव न्हिदलो अशें न्हय. Praise the Lord. Look at this 9th, 10th and 11th verse I'm reading. There remaineth therefore a rest. There remains a rest for the people of God, for he that has entered into his rest, he also had ceased from his
own works. It is not because of your works or performance. Ceased from your own works as God did from his. Let us labor, therefore, to enter into that rest. या आता 9 ते 11 वळीन आमी तेच हातून पळयत हांव म्हणटोच जशें देवान 7व्या दिसा विसो घेतलो तशेंच देवाचे पोरजेकूय जसो देवान 7व्या दिसा विसो घेतलो तशें देवाचे पोरजेकूय एक 7व्या दिसाचो विसो दवरलेलो आसा कारण देवान आपल्या वावरा उपरांतलो विसो घेतलो तेच भशेन बासायल्ल्या समाधानाच्या देसान भितर सत्तात ती आपल्या वावरा उपरांतलो विसो घेतात तशें तर त्या समाधानान भितर सरूंक नेटान फुडें वचुया नाजाल्यार तांचे भाशेन अविश्वासी जावन तें समाधान आमकां चुकत. Okay, go back to Philippians 4:6. See, be you careful, do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests made be known to God. Then, 7th verse. And the peace, when I take the promise of God, the promise of God is not given for me something from God, to receive something of God. But the promise of God is given to me to enter into a place called rest. The moment I enter into the place called rest, the promise which is given to me already, I will see the manifestation in the place called rest. Which verse? Philippians 4. 7 only. Am I confusing? Is it hard? Are you getting? Are you understanding? Yes? Because of the what is the problem when people come and they say, I'm confessing. But I can see worry in your eyes. You are thinking, if you confess, God is going to give you. No. When you are confessing, you are getting into a place called rest. If you do not experience that supernatural rest, then you will never experience the manifestation. The promise of God is not going to make God to do you something. The promise of God is going to lead you into rest. You have to labor not to receive something from God. You have to labor to enter into rest. फिलिपकारांचे पुस्तकांत 4वे सोर आनी 7वी वळ आनी आमच्या गिन्याना परस व्हड ती देवाची शांती तुमची मनां आनी काळजां जेजू क्रिस्ता सवें राखतली. आतां जे भशेन म्हणटा आमी हे देवाची बसावणी आसा ती म्हणटा विसो घेवप म्हळ्यार हे बसावणेचेर आमचो थीर भावार्थ आमी दवरूंक जाय. आनी देव कितें म्हणटा ही बसावणी मुळी म्हूण तुका जाय तें मेळचें ना, तें सगळें तयार आसा. पूण जेन्ना तुमी ती बसावणी उचारतात तेन्ना तुमी स्वत मानूंक जाय आनी शांत आसूंक जाय की जें हांवें हें उचारलां, जीं उतरां हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर काडल्यान तें जालेंच म्हूण शांत मनान आसूंक जाय भावार्थान. हाकाच म्हणटा विसो. आनी जेन्ना आमी तशेंच रावतले थीर तेन्नाच आमी आमची मिलाग्र वा आमकां जाय मागलां तें मेळटलें. जेन्ना आमी उस्क्या विणें विस्वासान भावार्थान थिरायेन ह्या हाचेर आमचे दोळे थीर दवरून रावतले तेन्नाच म्हणटा आमकां आमी सोदता तें आमकां मेळटलें, मागता तें. हाका म्हणटात तो विसो. Praise the Lord. Hallelujah. See, that is why, if you see in Philippians 4, 6th verse, supplication, thanksgiving. I'm giving my supplication. I'm having the promise of God. And because of the promise, I'm thanking God. And the 7th verse, it's not saying that you will see the answers for your supplication. 7th verse. It is not saying you will get the manifestation. No. First, I have a problem. Secondly, I have the promise of God. Now, when I take the promise of God and now I labor
day and night, day and night, not to see the result, but to enter into the peace, the first thing will happen is the peace of God, which surpasses all understanding, shall keep your heart and mind in Christ Jesus. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां हेच फिलिपकारांक 6वे वळीन म्हणटा, कसलेच हुस्के काडू नाकात, सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. आतां पयले स्वातेर म्हणटा आमी आमच्यो कितें गरजो आसा म्हणटा देवाक सांगूंकूच जाय, खालतीपणी विस्वासान सांगूंक जाय म्हणटा. मागीर वो बसावणी घेवंक जाय, आनी बसावणी घेवंक जाय, आनी मागीर आमी ती मिलाग्रीक रावचे भाशेक, मिलाग मेवटेली केन्ना मेवटेली म्हण रावचे भाशेक आमी म्हणटा ताचेर थीर बाबाक धरून शांतीन आनी थिरायेन रावंक जाय. आनी त्याच पासत ते 7वे वळीन म्हणटा आमी आमच्या गिन्याना परस व्हरती देवाची शांती तुमची मनां आनी काळजां जेजू सवें राखतली. म्हणजे आतां आमी जाणव की जे हांवें ही बसावणी उचाल्ल्या ती म्हाका जातलेंच केन्ना जातली काय जातलें काय हें दुबाव ना. म्हणटा पयलें म्हजें मागणें घालूंक जाय, मागीर ती बसावणी म्हणूंक जाय, आनी मागीर शांतीन थिरायेन भावार्थान शांत रावंक जाय. देवाक दिन वासूंक जाय, ऑफकोर्स देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी रावंक जाय. ताका म्हणटा विसो की म्हाका मागलां तें मेळ्ळेंच कित्याक तें जेजून आमकां सगळें करून दवरलां. When God brought the Israel people out of Egypt, He also promised them a place. Whatever they needed was already available in the place which God promised them. Until and unless they enter into that place, they cannot experience what God has already provided for them. In the same way, God has already provided everything for us, but until and unless we enter into the place called rest, we will not experience what God has already provided for us. या जे परी म्हणटा ती इस्रायल पोरचेक इजिप्तांत ती भायर काडून मोइसेसान हाडली आनी तांकां देवान म्हणटा एक गांव मोव आनी दूद व्हांवता तो गांव बसायल्लो काना गांवांत. ती तांकां हाडटाली, तांकां तो दिसूंक नासलो पूण तांकां तो रेडी आसलें, सगळें दवरलेलो ती तयार आनी ती येतालीं. पळोवंक नासलो पूण ती येतालीं त्या देसान. That's what आनी तो गांव काना गांव तयार दवरलेलो. आतां तांणी फकत थंय येवन थंय भितर सरोंक जाय आसलें. सगळें जें देवान तांकां गरज आसली तें सगळें बसायलेलें देवान तें काना नगरांत आसलें. तांणी फकत जेन्ना ती भितर सरतलीं आसलीं, भितर सरतच तें तांकां मेळटलें आसलें, भितर सरच्या आदीं न्हय. तेच भाशेन आमी म्हणटा जे आमची मागणी घालता तो ही बसावणी घेता तेन्ना आमी म्हणटा शांत रावंक जाय. जशें तांकां तयार करून दवरलेलें आनी ती भितर आयलीं तेन्ना तांकां मेळ्ळें, तशेंच आमी म्हणटा जेन्ना आमी शांतीन आसतल्या थिरायेन आसतल्या तें आमकां देवान दवरलां तें आमकां जरूर मेळटलें. That's what Hebrews 4:11 says. I labor not to receive something from God, but I labor day and night to enter into the place called rest. Yeah. That's why the scripture always says, do not worry, do not be anxious. Because you are thinking God has to do something. God has already done. The moment you enter into rest, the moment your mind and your heart experience the rest, that is the very moment you are going to see the manifestation. Yeah, आमच्या मनान आमी आमकां एकदम कठीण लागता. म्हाका पासून खूद कित्याक आमकां ही शिकवण सुरवातेक तांकां मेळ्ळोंक ना. आतां देवान आमकां भाग दिला. आमी फकत सगळ्यांनी आमी एकूच मनान दवरूंक जाय की देवान आमकां सगळें करून दवरलां, आमचो फुडार बरो करून दवरला. आमी आतां देवाक सांगून देव आतां आमकां करतलो दितलो अशें ना. सगळें रेडी आसा, फकत आमी शांत रावंक जाय, ताचेर पात येवंक जाय. विश्वास हेंच जावन आसा एक गूट, हो गूट खंयचेय हुस्के काडूं नाकात म्हणटा.
कोणती उस्के काडून आमकां कांय मेळना भिरांत दवरून कांय मेळना तर आमी देवाचे सुत्राचेर विस्वास दवरून बसावण्यांचेर जें देव म्हणटा तें जातलेंच म्हण अशें म्हणटा आमी शांतीन विसवान रावंक जाय आनी तेन्नाच आमकां सगळें दवरलां तें मेळटलें. Are you confessing a promise of God every day, day and night, day and night? I am healed by the wounds of Jesus. But are you not seeing any result? The problem is, even though you are confessing, the purpose of your confessing is wrong. You are not confessing to get something. When I confess, the scripture says, the first thing which will happen is the peace of God which surpasses all understanding. Means the first thing will happen is with my human brain and with my human ability, I do not understand. The situation is still the same, the problem is still the same, everything which is happening is still the same, but now I'm no longer anxious, now I'm no longer worried, but a supernatural peace which is beyond my human thinking and ability shall keep, it is now taking hold in my mind and in my heart. If you come to that place, that is the time when you are going to see the experience, the promise of God which is already given to you. आतां पळय आमी सदांच म्हणटा एक ती बासावणी आसा ती जेजूच्या गयांनी हांव बरी जाल्यां जेजूच्या गयांनी हांव बरो जालो म्हणटा की ना केन्ना आमकां कितें पिडा जाता दूख जाता खंयचोर म्हणटा की ना म्हणटा की ना म्हणटा कितले पाट गोरेक म्हणटा जाय सद्दां म्हणटा जाय सकाळीं दनपारां सांगे म्हणटा जायत न्हिदेंत पासून म्हणटा जायत पूण म्हणटा पूण त्याच बराबर आमच्या मनान कितें आसता काय दुबावूय आसता भिरांतूय आसता हें म्हणटा पूण जातलें काय तें आनी कितें पिडा वो दूख आहा ती तरी आहा जरी आसतना म्हणटा तरी ती म्हजी पिडा वो दूख आहा म्हाका दिसता म्हणून म्हजें मन दोशी जाता हें कितें हांव हेणें म्हणटा देवाचें उतर पूण म्हजी दूख वचोंक ना म्हणटा हें खरें काय अशें जावंक फावना म्हणटा जेन्नाच तूं मागताय वो जेन्ना ती तूं बासावणी म्हणटाय तेन्ना सातवे वळीन पळय कितें म्हणटा आनी आमच्या गिन्याना परस व्हड ती आमच्यान चिंतूंक जायना तसली व्हड देवाची शांती म्हणटा तूं आमची मनां आनी काळजां जेजू क्रिस्ताचो वे आमी राखून दवरूंक जाय शांत रावंक जाय की जें हांवें चल्लां तें जालेंच म्हूण कळ्ळें तुमकां कळ्ळें हेणें बासावणी आनी हेणें खंयचे हुस्के आसत जाल्यार कांय फायदो ना कांयच मेळना. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are you understanding now? See, when a doctor report comes and the report says you have cancer, now you take the promise of God. Your supplication is, yes, you have cancer, but now you have a promise of God, and now you're taking the promise of God and saying, I am healed by his wounds. I am set free from the curse of the law because Christ has become a curse in my place. And now you're taking the promise of God and you're confessing it again and again and again and again, and you're imagining yourself healed. And when you're doing it, now a supernatural peace comes on you, where even though the result is same, but no longer that report has influence on you, no longer that report has hold on you, but now the greater word of God, the promise of God that surpasses the peace of God, that surpasses your understanding, it will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Hallelujah. Arkan Jesu. Arkan Jesu. Thank you, Jesus. आता समज म्हणटा दोतोरान तुका एक कॅन्सर आहा म्हणून रिपोर्ट दिलो आतां तुका गमलें तुका कॅन्सर आहा म्हण भिरांत आयली पूण तूं कितें करताय तो रिपोर्ट दोतोराचो तो सदांकाळ रावपाचो न्हय तो दोतोराचो रिपोर्ट सोडून तूं तरी बासावणी घेताय जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालीं ओ जेजून म्हाका सगळ्या शिरापांतलें पिडेंतलें सोडयलां ह्यो बासावण्यो तूं घालताय तुज्या भितर आनी म्हणटाय हांव तो दोतोराचो रिपोर्ट मानून घेना हांव हे म्हज्या देवाचो रिपोर्ट मानून घेता
आनी हे बसवणे जेन्ना तूं थीर रावताय तेन्नाच म्हणटा ही आमच्या गिन्याना परस वो हांवें आतांच म्हणलें जेन्ना दोतोर कॅन्सर जाला म्हणटा न्ही दोतोराचो रिपोर्ट कॅन्सर पूण आमचें कितें जावंक जाय म्हूण ना कॅन्सर ल्हान म्हाका आसा वगती बासावणी देवाची जंय म्हणटा देवाच्या जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालीं म्हाका कॅन्सर ना हांव तो रिपोर्ट सोत मानिना दोतोराचो रिपोर्ट हांव मानून घेना हांव म्हज्या देवाचो रिपोर्ट मानून घेता आनी देव म्हणटा हांव बरी जाल्यां वो हांव बरो जालां हें जावंक जाय आमचें मन आनी भिरांत दवरनासतना जी ती 7वी वळ म्हणटा जेजूची शांती सगळ्या तो आमकां सांबाळटलो असली शांती जी आमचेर येतली तेन्नाच की आमकां ती मिलाग्र मेवटली समजलें समजलें ओके हांगा बंद करुया म्हणटा सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या वेळा पासत आर्गां तुका दिता जेसू तुज्या मोगा पासत हो तुजो मोग तुवें आमकां भरपूर दिलाय देखून आनी दीत आसाय आनी ह्यो तुज्यो बासावण्यो सगळीं देणी जी तुवें आमकां तयार करून दवरल्याय आमच्या आख्ख्या जिविताक फुडाराक उपकारतात तशी पवित्र आत्म्या आमी तुका आर्गां दिता हो वेळ तो आमचे सोडीन रावलोय देखून ही शिकोवण जरी आसतना जायते मदें आतां इंटरप्शन जालां तरी आसतना आमी जाणोन जेसूस हे पवित्र आत्म्या की तुवें सगळे आमचे ह्या भावा भयणां हांगा आसा तितल्याची मनांनी तुवें हें सोत रिगोयलें म्हूण जे आमी उस्के कोंती काडिनासतना तुजेर पात येवन तुजे बसावणेचेर पात येवन आमी थीर रावंक जाय म्हूण हे सगळे तुज्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा हालेलुया 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 Rest of us can just worship.
heard Sister Jocelyn teaching us, find rest, find that place called rest. My brothers and sisters, we've heard the teaching, we've sung this last worship song again, confirming what her word is saying, what word she was speaking was saying, the scripture was saying. At this moment, you and I are going to say it with that trust. Are we at that point of rest and at that point of trust to know that yes, God, you are the God that healeth me. Hallelujah. Hallelujah. Are you and I ready and at that place of rest to declare this? Yes. Come on. Let us stand and one last time or maybe twice we just go and say it with confidence, declare it with confidence. It's not because you want your healing, but that you trust a God who never fails. You are the God that healeth me. 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 When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the storm. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. A mighty clap offering to the Father, Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord, for blessing us with this day. Thank you, Lord. Let's also give a hand of thanksgiving and praise to the Lord. Little baby Jocelyn. And for our mama, our translator.